वासो तुझे लागी येताव तू आमचो आसरो येताव सोम्या मंदिरान गावनोवी गिता अर्गा सोम्या दिवून तुका आमी हरसिता येताव सोम्या मंदिरान गावनोवी गिता अर्गा सोम्या दिवून तुका आमी हरसिता. मोगाच्या भावांनो भयणींनो सांजुदाच्या भक्तिगानो तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत ह्या पुंतळाक हांव मागतां. मंगळाराचो दीस ह्या पुंतळाक भोव पवित्र दीस. हे संदर्भार सांजुदा मुखांतर देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां दिवंक ही आमची मागणी आमची ते सवां ताचे समोर उबारूंक आमी हांगासर आयल्या. आमची मागणी आमची ते सवां सांजुदा मुखांतर जेजू क्रिस्ताक उबारुया ताची बेसांवां आनी आशिर्वादां आमी जोड घेवया. हे संदर्भार प्रतिरितीन अर्गां आनी ते सवां बसोत मीस भेटयता फबी आनी एजन्सी विंडोन सदवा कतार तशेंच गोन्साल्वीस कुटुंबां देवादीन जाल्ल्या सद्याच्या आत्म्याक मीस दिता एलिझाबेथ गोन्साल्वीस आनी कुटुंब उडुपी. लुवीस कुटुंबां देवादीन जाल्ल्या सद्याच्या आत्म्याक मीस दिता एलिझाबेथ गोन्साल्वीस आनी कुटुंब उडुपी. तांचे बसोत आनी तांचे रेदे बसोत मागता आसतना जे कोणा मागतना बसयला तो सुगडास कडून तांचे बसोत विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत लोक सुवार्थेगार हाचे फेस्त आचरण करता. भाग्यवंत लोक देवाची उतरां आपल्या लिखणे मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ती बरोवन जेजूची खरी वळख मनशा कुळा दिवच्याक एक प्रमुख हातेर जावं पावलो. लोक आज आम्हा हर एकल्यांक क्रिस्ताची वळख दिताना जेजूच्या पावलांनी सुलोंग पातकेजींनी सांडून जेजू सवे राजी जावंक लोक आमकां उलो दिता. अशें आसतना आमच्या जिवितांत जेजूची बेसांवां आमच्या कलत्या जिविता मुखांतर उतार करूंक समी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवती परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळकाळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया. नितळकाळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सुमया जेजू तूं आमकां पातकेजींनी सांडून बरी जिवीत जिवंक उलो दिताय. तुज्या उतराक पाळो आमी दिवंक ना. संवसारा फाटल्यान दवरून पातकांत आमी जियेल्ले आसा तुका दूख दिल्लें आसा. तुका दूख दिवन केल्ल्या पातकांची दूख धर आमी म्हणटा. सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. जेजू तुजो मोग करूं पेल्याचो मोग करूं तुज्या उतरां मारिफा तूं आमकां आपणे दिताय. आमी आमचो मोग केल्लो आसा. आमी मस्त स्वार्थी जाल्ले आसा. आपणाचें मात्र बरेपण चिंतून हेराचें बरेपण आमी सांडलेलें आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. सुमया पश्चात्तापोवन भोगसाणे मागून म्हणटा क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. मोगळ जेजू बरें करूंक तूं आमकां आपणे दिताय. आमची सगळी तालेंतां देणी पेल्याच्या बरेपणा खातीर उर्जीत करूंक तूं आमकां आपणे दिताय. आमी स्वार्थी जावन आमची तालेंत आमची देणी आपणा खातीर आनी आपणा खातीर आपणाच्या स्वार्था खातीर मात्र वापरलेली आसात. ह्या मुखान तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा. सोम्या पश्चात्तापोवन भोगसाणे मागून म्हणटा सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय.
सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आणि आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा तू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वर देवा सर्गीच्या राई सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या सर्व वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता Jesu Christa Bapaच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मानून घे बापाची महिमा येशू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया. एकडी बोरदोळे दंपी आमच्या घर संगती ते संगतीर आम्ही मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा अपुरबायन तूं दुबळ्यां सोमो करताय म्हूण उतरान आनी बरोवपान परगट करूं बागेवं लोकांक तुवें विसलोय. ही बरी खबर घेवन आमी सगळीं तुजें दुर्बळीं भुरगीं तुज्या नांवाची वडवी गायता. एका मनान आनी एका काळजान जिवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमच्या भोंवतणीच्या मनशांक कळीत करूं आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराच्या आशेक लागून देमास म्हाका सांडून थेसलोनिकांत गेला. क्रेजेन्स गलस्याक आनी तीत दाल्मासियाक गेला. लूक मात्र मुजे सांगता रावला. तूं येताना मार्काकय तुजे सांगता आपोवन हाड. म्हज्या कामान तो म्हाका उपकारतलो. तिकिकाक हांवें एपेजा धाडला. तूं येताना त्रोआसांत कार्पुसा लागीं हांवें सोडिल्लो दोगलो तशेंच पुस्तकां प्रत्येक जावन सामड्या पत्रांक घेवन ये. तामटी आलेक्झांद्रान म्हाका कठीण अडचणेक घालो. ताच्या कर्तुवांक सोमीच म्हाका पावती मजुरी दितलो. पूण तूं ताचे विशयी सत्रेन राव कित्याक आमचे शिकवणेक जुलुमेन तो आड रावला. म्हाका पयले पोटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षाक रावलो ना. सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण स्वामी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मारिपात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझे बघ सर्वेश्वरा तुझ्या राजवटकेची महिमा वाकंतले. तुझे बघ सर्वेश्वरा तुझ्या राजवटकेची महिमा वाकंतले. सर्वेश्वरा तुवे रचलाय ते
सगळे तुझी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिन वाचतले तुझ्या रसवडकेची महिमा वाकंतले तुझो प्रताप वर्णितेले तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझे रसवडकेची महिमा वाकंतले सर्वेश्वराच्यो वाटो सगळ्यो नीतिवान सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतेल्या समेस्तान वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझ्या रसवडकेची महिमा वाकंतले तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझे रसवडकेची महिमा वाकंतले Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां विंचून काडल्या तुमी भायरसून वचून फळां उरतात तसलीं फळां दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा तुझे शुभ वर्तमान प्रगट करूं म्हजे ओंठांनी काळीज तूं पवित्र कर सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या सुमियान आनी 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले तांकां तो सांगी लागलो पिकावळी तेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या धनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा वसा तुमी पूण सत्राईक करा सुण्या वखटा मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां वाटेर चिरी साव बुती साव वणसांव उरी नाकात वाटेर कोणाय मनशांक सलाम करूंक रावनाकात खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा समाधान हे घराक समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकां सपाट येतलें त्याच घरा तुमी रावा ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो देखून घरा मेजी नाकात खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा तें आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हूण तांकां सांगा देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज पवित्र सभा भगवंत लुकाची परब आचरण करता भगवंत लूक कोण तो सुवार्थेकार पवित्र पुस्तकांत नव्या सोल्ल्यांत खंयची सुवार्ता ताची पयली की दुसरी तिसरी सुवार्ता ताची
बघून तो लूक तिसऱ्या सुवार्तेच्या बरण्याचो तो प्रमुख व्यक्ती, तिसऱ्या सुवार्तेचो प्रमुख व्यक्ती सान लूक. सान लूका विशांत आमकां सदावत सान पावलोच्या पत्रांनी आयकूंक मेळटा. ओ सान लूक पौलुसो विश्वासी पाटलावदार. पौलुसो जेजूचो सिस्तोनी वा जेजूच्या 12 सांसूय सिस्तोनी तो पौलुसो सिस. पौलुसो विश्वासी पाटलावदारी मात्र न्ही, पौलुसो विश्वासी सांगाती. पौलाच्या दुसऱ्या पैनाच्या वेळार आनी तशेंच ताच्या तिसऱ्या मिसावाच्या पैना वेळार ताचे संगता सुवार्ता ताणें परगट केल्ल्या कामांत तो लूक वावुरला. आनी प्रतेरितीन फिलिप्पींत ताणें पावलाचें मिसांव सोलोन व्हेलां. फिलिप्पी शहरांत, तशेंच सेजारियांत आनी उपरांत रोमांत पावल बंदेवंत असलेल्या वेळार ताच्या एकसुरपणांत ताका आपलो भरपूर सांगात दिवन तो ताच्या कश्टांनी पावला म्हणलें सत सान पावलो ताच्या पत्रांनी आमकां विवारिता. देखून सान पावलो ताच्या पत्रान तो म्हणटा आपल्या निमाण्या दिसांनी लूक एकलो मात्र म्हज्या सांगाता आसा म्हणून सान पावलो तिमोथीक बरयल्या पत्रांत तिमोथीक सांगता लूक मात्र म्हजे सांगाता, म्हज्या कश्टां सांगाता, म्हाका सांगात दिवन आसा म्हणलें सत सान पावलो तिमोथीक बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता. लूक 12 जाणां धर्मदुता भितरलो न्ही, वा धर्मदुतांचो सिसी न्ही, तो जेजूचो सिसी न्ही. तो जल्मांत सिरिया प्रांताच्या अंत्योक शहराचो. सान लूक जल्मांत सिरिया प्रांतांतल्या अंत्योक शहराचो. कुळयेन अन्य जातीचो तो, अन्य जुदेवाचो न्ही, तो जुदेवामधलो न्ही, अन्य जातीचो. व्याप्त्यंत तो एक वैज म्हणटात. वैज म्हण एक पंडिता भाशेन कळ्ळें की आतां जे बरी MBBS न्ही, MD न्ही, एक कितें म्हणटात एका काय म्हणटात ताका, हां, एक पंडीत गांवचो वैज आसा पळय, गांवचो वैज म्हणटात. कळ्ळें की. आनी वो लूक ल्हान वखदां दितालो आनी थवळच्या काळार हो लूक आसा पळय, कांय इल्लोसो शिकपी मनीस, इल्लो शिकपी वाचूंक बरोवंक कळीत आशिल्लो मनीस. ग्रीक भाशेंत तो एक उत्तीम बरयणार. ग्रीक भाशेन तो उत्तीम बरयणार. ताणें ही बरयलेली सुवार्ता आनी धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तक ही 2 साक्ष देखून आमच्या नव्यासोल्ल्यान पळयता हांव. एक सुवार्ता ताणें बरयल्ली आनी एक धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकां ताणें बरयल्ली. ही 2 साक्षी जावन आसात. लुकान जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता खंयचे इस्वेन बरयल्ली तें आमकां एक्झॅक्टली सांगूंक जायना. लगभग क्रिस्त शका 70 इस्वेन 70 AD 70 इस्वेंत बरयल्ली म्हणटात. जेरुजलेमाचे देसवाट जाल्ल्या थोड्याच वर्सां भितर ही बरयल्ली. जेरुजलेमाचें देसवाट क्रिस्त शका 67 इस्वेंत देसवाट जाल्लें. लगभग 70 इस्वे भितर ही एक सुवार्ता बरयलेली म्हणटात. लुकान आपली दोनी पुस्तकां थियोफिल नांवाच्या एका मानेस्ताक अर्पण करून बरयल्यान. थियोफिला म्हणटा तो. थियोफिल नांवाच्या एका मानेस्ताक अर्पण करून ही सुवार्ता बरयल्या. ग्रीक भाशेन थियोफिल म्हळ्यार देवाचो इश्ट म्हणटात. देवाचो इश्ट म्हणून अर्थ.
देखून थियोफिल म्हळ्यार एक फलाणो मनीस जायजे, फलाणो मनीस जायजे म्हूण ना, कळ्ळें गे. कोण गी एक थियोफिल, कोण गी एक थियोफिल, एक फलाणो मनीस लुका कांय कुमो केल्लो जायजे, देखून लुकाचो इश्ट जायजे, या लुकाच्या दैज गोत्रा मदलो जायजे, वा लुका कांय इल्लो मोगाचो जायजे म्हणून कांय ना. थियोफिल म्हळ्यार देवाचो इश्ट, जेजूचो कोण इश्ट, जेजू कोण इश्ट म्हूण मानून घेता, जेजू कोण इश्ट म्हूण मानून घेता आनी जेजू कोण इश्ट म्हूण स्विकार करता, जेजूच्या सळावळीन कोण जियेता तसल्याक ताचें बरोवप ताणें समर्पण केलां, कळ्ळें गे. ही स्वार्थ वाचतलो कोणी जेजूचो मोगाचो जाल्यार, जेजूचो इश्ट जाल्यार, जेजूच्या मोगाचो जालो जाल्यार, जेजूच्या सळावळीन जियेता जाल्यार ताका म्हजें समर्पण. हें तुकाय जावंक पुरो, तुकाय जावंक पुरो, तुकाय जावंक पुरो. जर तर जेजूच्या मोगान तूं आसाय, जेजूच्या सळावळीन तूं आसाय आनी ते सळावळींत आसून तूं हें उसवार्ता या वाचप तूं वाचताय जाल्यार तुका समर्पीत केलां, तुंय थियोफिल जाताय. थियोफिल म्हळ्यार कितें? देवाचो इश्ट म्हणून अर्थ. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र स्थान मारिफात क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हणून स्विकार केल्ल्या नव्या क्रिस्तावांक क्रिस्ताची वळख गूंड आनी वेवस्थीत रितीन करून दिवंक तांच्या भावार्थांत तांणी बाडावळ बऱ्या तरान घेवंक असो शेवट लुकाच्या वांजेलाचो शेवट. समजलें गी? हां, म्हळ्यार नव्या क्रिस्तांवांनी जेजूची वळख आपणाची करून जेजूच्या सळावळींत जिवन, जेजूच्या सळावळींत जिवन जेजू सोवे आपल्या भावार्थी जिवीत रुता करूंक प्रते रितीन त्या शेवट, तो शेवट मोतीन दवरन जेजून लुकान जेजू विशयांतली सुवार्ता बरयली. आनी लुकाच्या चिंतपाचेर पावलाचो प्रभाव खरोच आसा. लुकाच्या चिंतपाचेर पावलाचो प्रभाव खरोच आसा. देखून पावलाची एक एक्सपिरियन्स, कळ्ळें गी, पावलाचें एक्सपिरियन्स म्हणजे लुकाक खुद्द जेजूचें एक्सपिरियन्स नातलें जायचें. हांगा पावलून जेजूचें एक्सपिरियन्स गुंडायन काण गेल्लें आनी हे पावलूचें एक्सपिरियन्स कितें आसा, जिवंत जेजूक भेटल्लें एक्सपिरियन्स कितें आसा, अनुभव कितें आसा, तो पावलूच्या उतरांनी जेजू लुकान आयकल्लो आनी तो लुकान तो बरोवन गेल्ला आमकां तो दिसता. लुकाच्या चिंतपाचेर पावलूचो खरोच प्रभाव पडला. देखून लुकाची बरपांक ती पावलूच्या उतरांक साक्ष दितात. संवसारी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याचो शेवट लुकान स्पश्ट दाखयला. संवसारी जेजू क्रिस्ताचे येण्याचो, जेजू कित्याक संवसारी आयिल्लो, तसो शेवट कितें, तसो ध्येय कितें, तसो गोल कितें म्हणल्या विशीं लुकान ताच्या बरोवपान बरें करून दाखोवन दिलां. कसलो शेवट पळया, कसलो शेवट. जेजू लुकाच्या सुवातेन आयकता हांव पयल्या सुरविल्ल्या अध्यायांत जेजू सिनोगोगाक येता थंयसर न्ही, थंयसर ताका एक इसाया प्रवादाचो कवळो दितात. थंयसर तो लूक स्पश्ट सांगता आपूण जेजू कित्याक संवसारांत आयिल्लो, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. पळया, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, गरजेवंतांक आनी दुखेस्त काळजाच्यांक कितें समाधान हाडूंक, रडतल्यांक बुजोवंक, दुखेस्त काळजाच्यांक समाधान हाडूंक, पातक्यांक आनी कालत्यांक काकुळट दाखोवन देवाच्या राज्यांत हाडूंक. पळया, देखून इसाया प्रवादाच्या कवळ्यांत स्पश्ट रितीन म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. जेजू कित्याक हांव संवसारी आयिल्लो म्हणल्या विशीं स्पश्ट म्हायती दिता आनी म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. बंदेत आशिल्ल्यांक सुटका, कैद्यांक सुटका, दयामाय पसरचें बरें नवें वरस परगट करूंक म्हाका अभिषिक्त केला, म्हाका धाडला. पळया, एक दुसरो पातक्यांक सुटका आसा. हांव आयला पातक्यांक भोंवपाक घेवंतांक न्ही, म्हाका जाय दया, म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. पळया, देखून वेंचीक पुताची ओपार खंयच्या सुवातेंत आसा? लुकाच्या सुवातेन मात्र आसची, उरल्या सुवातेन ना ती. लुकाच्या वेंचीक पुताची पळया, सडावत बक्षिण्यांतल्या साकराची ओपार, वेंचीक पुताची ओपार, सणून गेले शिळेची ओपार. पळया, सगळ्या पातकी मनशां परिवर्तन करचें, फाटीं हाडचें मिसांव जेजूचें म्हूण दाखोवच्या खातीर लूक चड आनी चड जेजूच्या काकुळती विशांत, जेजूच्या दये विशांत, जेजून बोगसूंच्या विशांत पातकी जिवी सांडा, बरी खबर प्रगट करा, बरी खबर सत्माना, सर्गीचें राज्य लागीं पावला म्हणल्या विशांत खरी समजोणी दिवच्या
दिशेन जेजू आयिल्लो म्हणल्यार लोक हांगासर साक्ष दिता तशेंच देवान आपल्या पुताक धाडलो मागण्याचें महत्व शिकोवंक देखून लोक तवळ सांगता जेजू मागणें करूंक गेलो खंय गेलो एक सुवातेक गेलो मागणें करूंक तो दोंगराक गेलो मागणें करूंक एक सुवातेक गेलो रात दीस ताणें मागणें केलें 40 दीस आनी रात ताणें मागणें केलें पळया मागण्याचो महत्व आनी गरज कितें म्हणून तो दाखोवन दिता आनी जेजूनी मागणें केलां आनी आमी मागणें करूंक जाय देखून सीस म्हणटात सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय लोक सांगता तें सोमी आमकां मागणें करूंक शिकय आनी सोमी म्हणटा आमच्या बापा मागणें आनी जेजू म्हणटा लुकाच्या वांजेलांत तुमी मागतना कुडा भितर वसा दार दंपा उक्ती आसल्यार तुमच्या देवा लागीं मागा पळया आनी जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बड्या उक्तें जातलें ही सगळी संगती लोक दिता आनी म्हणटा तुमी मागसय आनी क्रिस्तांवां जिणयेंत पवित्र आत्म्याचें काम आमी समजून घेवंक जाय देखून लोक पळया धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत लोक कितें सांगता पवित्र आत्मो पेंतेकोस्त तो हायलायट करता लोक कोणी करनात पेंतेकोस्त हायलायट पेंतेकोस्ताचें दृश्य लोक दिता आनी म्हणटा आमी हर एकल्यान थंय तो पवित्र आत्मो आसा देखून आमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिये जाय मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे आमी जिये जाय देखून आत्म्याची 12 फळां आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची फळां आमची करून घे जाय बोवा पुरब्याचे देखून हे सगळ्यो माहित लोक ताच्या सुवार्थेंत आनी त्या धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमकां विवारिता आनी धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत पावला विशांती तो मस्त सांगता आसतना पावलाक जेजू कसो भेटलो आनी पवित्र आत्मो पावलाचेर कसो आयलो पवित्र आत्मो कसो पावला थंय काम करता ह्या विशांत सविस्तार रितीन तो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो हांगासर म्हायती दिवचें प्रयत्न करता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार सोमी 22-70 जाणांक धाडचें घडीत आमी पळयता 22-70 जाणांक कोणी एकलो बरें येणार म्हणटा ह्या 22-70 जाणांत लोक एकलो म्हणटात 22-70 जाणांत लोक एकलो म्हणटात पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन पळयल्लो कोणी नात पूण थोडे बरें येणार म्हणटात लोक एकलो जाय जावंक पुरो पूण हांगासर बोवा पुरब्यान लोक कितें म्हणटा पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेसे देखून आमी मागसय पयलें पळय हांगासरी मागण्याचो महत्व आमी मागसय कोणा लागीं देवा लागीं मागसय कित्याक मागसय वावराडी धाडच्या खातीर मागसय खंयसर वावराडी शेतांत कोणाच्या शेतांत देवाच्या शेतांत कसलें शेत देवाच्या उतराचें शेत देवाचें उतर प्रगट करचें सर्गीच्या राजाचें शेत ह्या सर्गीच्या राजाच्या शेतांत आमी वावराड्यान धाडच्या खातीर मागसय आमी मागल्यार पात्र पावना आमी वावराडी जायसय बरें वापुरबायाचें कोणीच चिंता दिना देखून मागसय आनी कितें करता तो 22 जेजू पळया जेजू 22-70 जाणांक धाडटा 22-70 जाणां वसा दोगां लेकान वसा हातांत चिरी जावं बुती जावं दांडो जावन कांय घेनाकात कोणाच्या घरा वेतात तुमी थंयसर वसा तांणी स्वागत दिल्यार त्या घरा वसा थंयसर रावा तांणी जेवल्यार तांणी वाडल्यार तुमी जेवा तांणी दिल्लें पियेया तांणी दिल्लें खाया आनी तांणी तुमी राव म्हणटा पर्यंत तुमी रावा वस म्हणटा ना वसा पूण जर तर तुमकां स्वागत करनात तुमकां कांय पिवंक दिनात आयले बरीत बागेल घालतात गेट आवट म्हणटात तुमी सीद फाटी तांकां गाडी दिनाकात शिराप दिनाकात कांय करनाकात पुरपूर नाकात फकत तुमचे वांडो घाला सीद फाटी उपरांत हांव पळयता तांचें समाधान वयतलें आनी तें समाधान तुमकां फाटी मेळटलें डबल समाधान मेळटलें तुमकां कळ्ळें गी तीं हिऱ्यान आसतलीं खरंदारान आसतलीं कित्याक मार्तिरांचें प्रवाद्यांचें रगत तांचेर बेसतलें ह्या जगांचें मार्तिरांचें आनी तांच्या दुखांचें रगत तांचेर बेसतलें तुमी कांय कन्न करची गरज ना तुमी वसा तुमी समाधानय न्हिदतल्यात तुमकां बरी न्हीद पडटली खुशाल बरी तुमी आसतल्यात तुमकां कांय उणें जावचें ना वसा बोबरुब्याचे संदेश म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो तुमी वसा आनी कितें करा
कशें करा तो म्हणटा लोकांच्या तकलेर हात दवरा तांचे तकलेर हात दवरून मागा पिडा गूण करा पातकां बक्षिया संतोष दिया समाधान दिया रडतल्यांक बुजया असलें बरीं कामां करा आनी तुमी पिडा गूण करूं शकतल्यात देवसा धांवडो शकतल्यात आनी खंडीत तुमी महात कार्य करतल्यात असलें मिसांव काम करूंक तुमकां अभिषिक्त केल्या वसा आनी असलें एक उत्तेजन लोक दिता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कित्याक दिता म्हळ्यार ताची सुवार्थ आयकल्ले आमी ताची सुवार्थ वाचल्ले आमी वचोचे सगळ्या संवसारार आज आमच्या भारताक पांच आयले डच ताच्या उपरांत पुर्तुगीज आयले न्ही ताच्या उपरांत ब्रिटीश आयले वय गी हां आयले गी ना येवन तांणी भावार्थ परगट केलो कित्याक भावार्थ परगट केलो येत सुवार्थ वसा सगळ्या संवसाराक जर तर ही सुवार्थ वाचून म्हज्या इतल्याक वाचून हांव वगत बसलो जाल्यार हांव खंय गेलो ना जाल्यार हांवें सुवार्थ परगट केली ना जाल्यार माध्यम मुखांतर जावं दी इतर सुवातेनी रेतेरे मुखार जावं दी देवाचें उतर हांवें परगट करूं ना जाल्यार हेरांक देवाचें उतर हांवें दिवंक ना जाल्यार कितें फायदो लुकान बरयल्ल्या सुवार्थे कांयच म्हत्व ना लुकान बरयल्लो सुवार्थ इतलोसो क्रिस्ताच्या देवाच्या साळावळींत आसलेलो मनीस देवाचो इश्ट जावन आसलेलो मनीस तूं जर तर ही सुवार्थ वाचताय जाल्यार ही सुवार्थ तुवें वाचून वगत तूं बसचें न्ही तुवें वचचय सगळ्या संवसारार आनी ती सुवार्थ परगट करीचय आनी मात कार्यां तुवें करीचय देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आयच्या दुसऱ्या पयल्या वाचपांत सान पौलो तिमोथी बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा लूक मात्र म्हज्या सांगाता रावला तूं येताना मार्काकी तुजे सांगाता आपोवन हाड मार्क लुकासो पौलुसो सीस जावन आसलो लूक मार्क तो उपरांत पेद्रुसो सीस जाता पाटलावदार जाता पूण मार्काकी तुजे सांगाता आपोवन हाड पळया देखून तो म्हणटा म्हाका पयले फावटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना सक्तांनी म्हाका सणून घालो हाच्या खातीर देव तांकां गुन्यांव करिना जावं पूण सोमी म्हज्या बगले रावलो आनी ताणेंच म्हाका गठाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हज्या मारिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट केली पळया सगळ्यांनी म्हाका तिरस्कार केलो सगळ्यांनी म्हाका सांडलें म्हाका तनके उबो केल्ल्या वेळार पूण देवान म्हाका सांडूंक ना देव म्हज्या सांगाता रावलो देवान म्हाका सांगात दिलो जेजून म्हाका सांगात दिलो जेजू म्हज्या सांगाता रावलो ताणें म्हाका धैर्य दिलें ताणें म्हाका बळ दिलें आनी ताचे सांगात हांव रावलो आनी म्हज्या अस्कतक्यान तो म्हजें बळ जालो देखून जुदेव न्ही आसलेल्यांनी जेंतिल्यांनी म्हजी स्वार्थ आयकूंक साध्य जालें पळया देखून जेजून म्हणलें उतर हांगासर लुकाच्या सुवार्थेंत संपूर्ण भिये नाकात वसा सगळ्या संवसारार सुवार्थ परगट करा भिये नाकात तुमच्या सांगाता हांव आसतलों संवसाराच्या अंत पर्यंत पळया पौलूक तो रावलो देव लुकाक तो रावलो आनी आमकांय तो रावतलो देखून तुमी भिवची गरज ना तुमी सुवार्थ परगट करा तुमच्या कश्टांत तुमच्या आकांतांत तुमच्या कावजिणेंत सोमी तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणलें धैर्य लोक आयच्या काळार आयच्या सुवातेंत आयच्या फेस्ता संदर्भार आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून आमी सगळ्यांनी सुरेस्परा वाकणूंक जाय देखून आयचें बोवा पुरब्याचें किर्तन म्हणटा तुजे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडकेची महिमा वाकणतले आमी सगळे देवाचे भक्त लोक म्हणटा देवाच्या भक्तांक देवाच्या थियोफील कोण देवाचो इश्ट देवाचो सेवक म्हणये देवाचो इश्ट म्हणये देवाचो भक्त आमी सगळे देवाचो भक्त थियोफील देखून आमकां सुवार्थ बरयल्ली कोणें पावलान लुकान आमकां सुवार्थ बरयल्ली आमकां धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक बरयल्लें आमी ताचे थियोफील आमी देवाचे भक्त देवाचे इश्ट देवाचे सेवक आमी संतोश पावसय ही सुवार्थ आमकां मेळ्ळ्या देखून तुजे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडकीची महिमा परगट करतले देखून तुज्या राजवडकीची महिमा म्हळ्यार देवाची उतर देवाची सुवार्थ आमी परगट करूंक जाय खंयसर आमी वता हांव थंयसर देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जावं पुरो माथेवान जावं पुरो मार्क आनी लूक दोगी जण सांपावलोचे शिस मार्कान जावं पुरो लुकान जावं पुरो माथेवान जावं पुरो वा जुवान जावं पुरो सुवार्थ बरयल्लो उद्देश इतलोच आमी सुवार्थ वासी जाय
ही सुवार्थांत आमी आमचो भावार्थ घट करी जाय आनी ही सुवार्थ आमी परगट करी जाय असो उद्देश देखून 72 जाणांक धाडटा आनी लोक आमकां थियोफील म्हूण सांगून आमकांय धाडटा देखून ही सुवार्थ परगट करचें काम आमचें देखून निमाण्याखेर करचें फुडें एक सवाल तुमी पवित्र स्नान काण घेवन कितलीं वर्सां जालीं हांव विचारलें जाल्यार तुमी म्हाका सांगिनाकात म्हाका वेळ मेळचो ना जावं बरो थोड्यांक 20 वर्सां थोड्यांक 25 थोड्यांक 50 थोड्यांक 60 70 वैगी पवनशें आनी तुमच्या इतल्या वर्सांत कितले पटी सुवार्थ तुमी वाचल्या एक सवाल दुसरें सुवार्थ वाचल्या उपरांत ह्या सुवार्थे मार्फत जेजूची साळावळ तुमी कितली बोळ करून घेतल्या कितली स्ट्रॉंग तुमी करून घेतल्या दुसरें तिसरें स्ट्रॉंग करून घेतल्या उपरांत तुमी बळवीन जाल्या उपरांत बवार्थान बळवून जाल्या उपरांत ही सुवार्था तुमी क्रिस्तांव न्हय आसलेल्यांक कितल्या जाणांक वांटल्या तिसरें कितल्या जाणांक वांटल्या की आमचे कितल्याक कितें दोन आमींत वाचून आमी तांतूं क्विज करन आमींत प्रायज काण गेलां हां तांतूं क्विज करन आमींत प्रायज काण गेलां गी वा ह्या सुवार्थ वाचून आमी बळवंत जावन ती सुवार्थ परगट करन हां अन्य जातीच्यांक म्हणजे क्रिस्तांव वळखून नासलेल्यांक क्रिस्ताच्या मेळणींत आमी हाडलां आनी तें आमी करूंक ना जाल्यार आमी चलवल्यांक क्विज बरो न्हू फस्ट प्रायज सेकंड प्रायज थर्ड प्रायज काण गेल्ल्यान आमचें मिसांव संपूर्ण जावंक ना म्हज्या मोगाच्या बाबणीन उडास्तवरा संपूर्ण जावना पवित्र पुस्तक विशीं समजून आमकां मेळ्ळ्या जावंक पुरो पूण आमचें मिसांव संपूर्ण जावंक ना मिसांव आमचें संपूर्ण जावंक जाय जाल्यार आमी सुवार्थ परगट करी जाय कोणाक गोत्त आसलेल्यांक न्ही गोत्तू नासलेल्यांक कळीत नासलेल्यांक क्रिस्ता विशान समजोणी नासलेल्यांक क्रिस्ता विशान वळख नासलेल्यांक क्रिस्ताची बरी खबर जाणा नासलेल्यांक आमी ती परगट करूंक जाय तवळ मात्र आमची मिसांव संपूर्ण जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी असले मिसांव संपूर्ण करूंक लोक आमकां आपोवण दिता आनी म्हणटा थियोफिला आमकां हर एकल्यांक थियोफिला देवाच्या इश्टा सुवार्थेच्या इश्टा जेजूच्या इश्टा थियोफिला ही वास आनी ह्या सुवार्थे मुखान तुजो बाबार्थ घट कर आनी सुवार्थ परगट कर आमेन म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवापा मानतात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकडे महिमेक आमच्या नाक्या पयसपेच्या आदवा सरस्फोर भोवकून वळ्या बापा आमच्या देवा घर सांडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोदून तांकां तुज्या गोपांत परतून हाडूंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी तुका आतां भेटयता पातक करून तुजें घर सांडून वेता तेदना वेगीस तुजें मारिफात वेगीस तुजे वेंगेंत आमी परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतरां व्हरतो संतोश दिवंक भगवंत लोकाचे विनवणेन तुजी कृपा आमकां मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा दैव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिन वासूया. वैसे आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसवानी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणी गवळ्या तुझो हिण तुमके दीस सांडी नाय, पूण भाग्यवान धर्मदूता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुझ्या पवित्र सभात चलोवच्या तुझ्या पुताचे प्रतिनिधित्व तुवें तांकां केल्या, आनी तुझ्या मोगाचे हिंडाचे गवळी तुवें तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. मग बाबणी नंबर पवित्र गडी आम्ही संभ्रमता. हे संदर्भात आमची सगळी मागणी, आमची गरजो, आमची अत्रेक, आमची आशा सुमेच्या कुडी रक्ताच्या पांयंतळा समर्पिया. ही भोव पवित्र गडी बाबर्तान वांटिली सावया. हुंडांनी वायन असलेले जेजूचे मांस आनी रगत बदलची गडी आमकां सुटका सुडवण दिवन दी म्हूण मागया. बापा, करुसू तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुखशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासनीक कराराचें रगत, पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें, हें म्हजें उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेले आमी समेजता. पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा, पीटर पॉल आमचे गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे. तांकां तुजे इस्तगादी दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखार मळपळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाच्या माये संगती दिसपती बागे वचूचे बागे धर्म दोता बागे वचूतात देव आनी सर्व काळी तुका मारवल्यान ह्या सर्व वक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदरची आजी नमतीन दवर ताणें शिकलेलें भोव मागणें भोव भक्तीपणी मागता आसतना आमी सुवार्थ वाचूंक, सुवार्थ जिवंक, ते सुवार्थ परगट करूंक जाय अशी कृपे दिनी. सुमेन शिकलेल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापातान जोडून घेवया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र साव तुझे रासम कायू तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान साव आम सोदीस पडतो ग्रास आसम कांदी आनी आमी आमची सुकलेल्या आमुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली अनुभवांतली पिडेश्रींतली आमकां निवार दे करुणेची वितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडमुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार का कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय पित्यार सोडके पत्वी आनी महिमा तुजी सष्णच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे माय मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समया जेजू क्रिस्ता जिवा जेव्हा ते पता बापाच्या कुशप्रमाणे पळयता तुवें सहकारान संवसारात तुवें जिवी दिली हे तुजे खूब पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सर म्हज्या कोड्यापणांतलो सर्वायटांतलो म्हाका आनी वास सदां सुचाज्ञा पळोवंक म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळो वेगळो सरून की दीस म्हाका निर्मी नाका समया पळया दिमी गेली आमी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां समेस्त चमोकान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी येयल्ली लुकान येसू सुमयाक आपले सुवार्ते मारिफात आपले बरपा मुखांत प्रकट केली आमी सुमयाक आमच्या जिणे मारिफात प्रकट करूंक उलो दिता ती हे शेळीची जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली स्वागत तुका आवाज
आमची जबाब अर्गां तुका सुमिया जेजू Ergan tuka sumia Jesu. अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया एवढे रुपार आमच्या काळजांत तूं आयिल्ल्याक अर्गां तुका सुमिया एवढ्या रुपार आमचें आत्मीक पोशण जावन आयिल्ल्याक अर्गां तुका सर्व वाईटा विघ्नांतले राखून वेलेल्याक अर्गां तुका वेळाकळ सरी सावन विविध मनशां मुखार आमकां कुमो केल्ल्याक अर्गां तुका वेळाकळ सरी सावन तुजो मोग विविध मनशां मुखांत वांटून घेतलेल्याक अर्गां तुका कालच्या दिसा सर्व वाईटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका कालच्या दिसा सर्व वायट पिडेशिड्यांतले आमकां निवारण सांबाळलेल्याक अर्गां तुका कालच्या रात्रीची न्हीद बरी आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयच्या दिसा ह्या पुंतळार येवचे भाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयच्या दिसा पुंतळार ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेवले जावचे भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर देवाचें उतर आयकोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका देव क्रिस्त जेवणान आमकां अभिषिक्त केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू ओकळाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू हांव अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या आरसां हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू आरसां प्रार्थूया सर्व पदवेदार देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भाग्यवंत वैजा लुकाच्या परबेच्या दिसा जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्या जावन ती आमकां कुडयत्म्याच्या पिडांक अमर जिविताचें वखद ह्या सकाळा पिवाना वरवीं जिवंत जेजूक साक्ष दिवचे पवित्रत्म्यान भरलेले जावं आमचें क्रिस्ती जमे हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी बशें मोगेच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटलेली सावन आत्मीक बरेपण जोड घेवच्या तुमकां अभिनंदन पटयता सांजुता देव तुमचे खातीर निरंतर मागणी करता ह्या पुंतळांत आयलेले कोण निराशी जावन पाटी वचून संतोशान पाटी वयतात कित्याक बरो वसो सणलेल्या बरो सुदो किरीत सांत म्हूण नावारलेलो सांजुता देव जेजूचो मोगाचो भाव तुमच्या खातीर मागता आनी तुमची ते सावां जेजूक समर्पण दिवन जेजूची बेसांवां तुमकां जोडून दिता ह्या संदर्भार तुमच्या खातीर आमी मागता खंडीत तुमी ह्या पुंतळाक येया आनी खंडीत समी तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो हर एका मंगळारा हांगासर 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन आसा तशेंच 10 वरार कुमसार सक्रामेंत 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरां भक्तिकांक जेवण हे सगळे मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता येवच्या मंगळारा हांगासर एकच मीस आसतलें येवचो मंगळार 25 तारीख एकच मीस सकाळी 9:30 वरार सामुहीक काजारांचो दीस फेस्ता संदर्भार हांगासर सामुहीक काजार आमी आसा केल्या हांगासर एकच मीस आसतले 9:30 वरार हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमचे देशचे विगाजरल भोवमानादीक मॅक्सिम नोरोना बाब हे संदर्भार तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता मिसा उपरांत हांगासर मुटवे 9 उपरांत रेस्पेराच्या मिसा उपरांत 9 उपरांत हांगासर हॉलांत काजाराची जोड्यांक उल्हासूचें कार्य ताच्या उपरांत सर्व भक्तिकांक जेवण आसतलें व्हड संख्येन हे संभ्रमांत वांटली सामको तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हांगासर ह्या म्हयन्यांत ऑक्टोबर म्हयन्यांत फेस्ताची तयारी करून आसा 28 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेर म्हणजे 28 हांगाच्या पुंतळाची वार्षिक महापर्व आमी आचरण करता हाका तयार जावन 9 दिसांचें नोवेन फाल्यांतावन सुरू जाता फाल्यां 19 तारीख फाल्यां ऑक्टोबराची हांगासर आमी नोवेन सुरू करता फाल्यां सकाळीं 10 वरार
थंयसर द्वारा लागीं बावटो बार्न नव्यानाची सुरवात आमी करता. सवाय 10 वरार दैवीक काकुळसो तेर्स, उपरांत मीस, नव्यान सक्रामेंताचें आराधन आनी उपरांत 12:30 आयलेल्या भक्तिकांक जेवण. देखून फाल्यां 9 दिसांचें नव्यान तुमी धरा आनी तुमच्या प्रत्येक त्या पासून मागा आनी परबेच्या समायर सांजुदा मारी फात्र तुमच्या जिवितांत अजापां घडटली. आशिर्वाद शिवर वळून येतलो आनी तुमकां मागलेले सगळे फावो जातले आनी खंडीत तुमकां हर एका नव्यानाच्या दिसा तशेंच हर एका कार्यांक तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता. येवच्या आयतारा हांगासर संजे 4 वरार वजांचो पुरसांव आसा. पक्षिगिरे पेंडेंतां वजांचो पुरसांव आमी आसा करता आनी देखून सांजुदा मारी लाभलेल्या बऱ्यापणाचो उपकार जावं कांय इल्लीशी ल्हानशी वजी बांदून तुमकां आमी आपोवन दिता. तुमकां वोंग थांगणांतली वची तुमी घेवन येवची नाका, ल्हान वजी तुमी घेवन येवयेत. पूण तुमचे लागीं खाली ती विनंती आसा, वजी तुमी बांदतना पाड जावनची वजी बांदी नाकात. सकाळीं फुलता संजे भावतात तसली म्हणजे वळचे भाजी देंट्या भाजी ती बांदची जाल्यार ती कालेंगर येत एका दिसान 2 दिसांनी पुरो पाड जाता. देखून आमकां दिसपट्ट्या नव्यानाक जेवणाक उपकारची वजी बांदूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. देखून व्हड संख्यान हाका तुमी सहकार दिवचो. वजाचो पुरसांव संजे 4 वरार प्रारंभ जातलो. 5 वरार हांगासर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान, उपरांत एवकरिस्तीक पुरसांव आसतलो आनी मोठवें नवें आसतलें. सक्रामेंताचो आशिर्वाद आसतलो. देखून व्हड संख्यान हे संभ्रमान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता आनी कोंपरीच्या आयतारा संजेच्या मिसा उपरांत आयलेल्या सरभक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसतली. हिंसो मंगळार 25 तारीख तुमी जाणांत सोमारा सकाळीं 10:30 वरार नव्यानाची मीस. 25 तारीख सामूहिक काजरांचो दीस, मीस सकाळीं 9:30 वरार. बुधवारा 26 तारीख मीस सकाळीं 10:30 वरार. 27 तारीख ब्रेस्तारा संजेर 6 वरार पक्षिगिरे पेंटेंत सांजुदाच्या इमाजीचें आशिर्वाचन, ताजे उपरांत चिरेलसो पुरसांव आनी उपरांत हांगासर संभ्रमी मिसाचें बलिदान. मिसाच्या बलिदाना उपरांत मोठवें नव्याना उपरांत सक्रामेंताचें बेसांव आनी ह्या बेसांव उपरांत आयलेल्या भक्तिकांक सगळ्यांक जेवण आसतलें. देखून व्हडा संख्यान ह्या बेसपाच्या संभ्रमान वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. ह्यो ब्रेस्तार म्हणजे 28 ब्रेस्ताराक हांगासर फेस्ताचो दाबाज्याचो दीस. सकाळीं 7:30 वरार फेस्ताचें सादें मीस आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या देशचे निवृत्त गोडी बापू अधिक मनादी दोतोर लुईस पॉल सूज. ह्या फेस्ताच्या संभ्रमान वांटेली जावंक तुमकां मोगाचें आपोवणी दिता. 9:15 वरार त्या दीस 9:15 वरार हांगासर मानाच्यो तशेंच मुर्दमाच्यो वाती वांटतल्यो. देखून मुर्दम दिल्ल्यानी वेळार मिसाक येवचें. तुमकां कोणाक मुर्दम दिवंक जाय तर गळे करिनासतना ऑफिसांत तुमी मुर्दम दिया. मिसां जावं नव्यानाच्या दिसा तशेंच फेस्ता दिसा मिसां दिवंक तुमकां जाय तर गळनासतना बेगीस गळाई करिनासतना तुमी तुमची मिसां मुर्दम ऑफिसांत दिवची. फेस्ता बाबतींत तुमकां कुमक करूंक आमी आपोवणी दिता. फुलनी फुलाची पकडी दिवन सहकार दिया. तुमी दिल्ल्या त्या कुमके वरवीं पुंतळ्याचें फेस्त गद्दळ्यान करूंक आमकां साध्य जाता. देखून तुमी कुमक करचें. पिर्जेन तुमी रावयेत. सादी पिर्जेन रुपये 1,000, फेस्ते पिर्जेन रुपये 5,000, प्रधान पिर्जेन रुपये 25,000 आनी महापिर्जेन रुपये 50,000 दिवन सहकार दिवयेत. खाजरी जोड्याक रुपये 25,000 दिवन तुमी स्पॉन्सर रावयेत. तुमकां समेस्तांक स्वागत आसा. नंतर फुलनी फुलाची पकडी दिवन तुमी कुमक करयेत. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळ्याची प्रगत ह्या पुंतळ्याची वार्षिक महापर्व गद्दळ्यान करूंक आमकां साध्य जाता. तशेंच 29 तारीख 29 संजे 6 वरार हांगासर तुळू नाटक आसा कुशाल बडची. ह्या तुळू नाटकाकी तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता. सगळीं सांगाता मेळया आनी सांगाता मेळोवन ईदबादी परब आचरण करया. ह्या फेस्ताचो संदेश हे परी आसा. भवार्थान देवा लागीं सरया, जेजूची बेसांवां जोडून घेवया. भवार्थान देवा लागीं सरया, जेजूची बेसांवां जोडून घेवया आनी भवार्थान देवा लागीं सरोवंक जेजूची बेसांवां जोडून घेवंक सांजूद आमकां आपोवणी दिता. तुज आमकां प्रेरण. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सर्व फेस्ताच्या कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत हांव दिता. सांगात आसा आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजेर केल्लें मीठ, तेल, उदक, बेंजेर केल्लीं कोंतांबीर, रेलीक इत्यादी आसा. ह्यो सगळ्यो तुमच्या आत्मी झुजावेर झुजोवंक आनी जंय जोडूंक आदार दितात त्यो वस्तू तुमी वापरच्यो. तशेंच दैवी वखदां आसात. गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक पिडे तशेंच भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेला ऑफिसान मेळटात. ती भरपूर फायदो दितात. असोय फायदो तुमी जोडचो, ती ऑफिसान मेळटात. तशेंच तुमकां आनी ती कितें गरज आसा ती तुमी ऑफिसान तुमी विचारची आनी म्हाका तुमी मेळोवंक आसात जाल्यार निमाण्या मागण्या उपरांत जेवण जाल्या उपरांत म्हाका तुमी मेळयेत.
मग जेन्ना सदांच आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हजी भलायकी इल्लीशी बरी ना हांव एडमीट आसलो आस्पत्रेंत मिसा खातीर हांव आयलां परतून फाटीं वचूंक आसा भलायकी बरी ना देखून तुमचे बसत हांव मागतना तुमी म्हजे बसत मागा बेगीनशी भलायकी म्हाका मेळच्याक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी नव्यानाक आयती जावया ताचे फुडें आयच्या जेवणाक आमकां कुमक केल्या स्पॉन्सर रावल्यांत एलिझाबेथ गोन्साल्वीस आनी कुटुंब उडपी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता तशेंच वेरोनिका आल्बर्ट फेराव आनी कुटुंब उडपी तशेंच हेचें जेवण तयार केलां सांजूद वाडेकारांनी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडता गुरकार प्रतिनिधी आनी सर वाडेकारांचो मनपूर्वक उपकार बावडता देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता कोणी तर आसात की हांगासर स्पॉन्सर केल्ली नंतर आतां आमी नव्याना कांय जावया विनाती पात्रण सांजता देवा आमचे पासत विनाती पात्रण सांजता देवा आमचे पासत विनाती बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळ बाबडी नो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बागे वचुता देव सरकारा सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत सोन आमचे पसोद विनंती करता सांजुता देव एरसांत भक्त प्रत्येक जमोरी आमची सर्गींची माई आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी रुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात ईद दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी दुखादीन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिलान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या बवर्तवतीशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत्मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवास्वानी पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी मागे वचुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुझ्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हण आमी बरवसता ही जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची बातीनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वता आमेन सांजुता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जे सुसैरो आनी दंडो जावन आसलेल्या बागे वचुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दर समोवाळ मोगतो जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुश्या कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणात आनी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इच्छा जेजू बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचणी दिसपण निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यांचो तूं कितें शर्यती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून म्हजी गरज तुज्या पुणशता पातीन आयलां देखून बसया मगळ बाबडी नो जायती ते सांग तुमी हांगासर धाडून दितात तुमी हांगासर घालतात आनी मागोंक विनंती करतात आमी तुमचे कडेन सदांच मागता आनी आजूय जायते ते हांगासर आसात 17 जाणांक बरी भलायकी फोवोस जावं 2 जाणांक दिल्ले पयशे बेगीच फाटीं मेळोवंक 2 वर्सांच्या भुरग्याक उलोवची आनी आयकुची सकत मेळोवंक 4 जाणां वायट सोय सांडून सुटका मेळोवंक एकल्या सुजागो माया मोगान वांटे जावं 13 जाणांक बऱ्या संबळाचें काम फोवोस जावं 13 जाणांची कोंकणी शीळ संपूर्ण रितीन गूण जावंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोवोस जावंक 16 जाणां खासीर सोड्या भुरग्याचे देणे फोवोस जावंक 13 जाणां रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक एकल्या गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरयेंतली दूख गूण जावंक एकल्याच्या पोटाचें इन्फेक्शन गूण जावंक एकल्याच्या उतरपुऱ्याच्या चावेक बरी भलायकी जिरवण बूक तशेंच कुडीची सकत फोवोस जावंक एक कुटुंबांत दोगा बाबा आनी माया मोगान जिवंक एक कुटुंबांत एका बाबान आबाल पियेणे सोडून बरें कुटुंबांत जिवीत बरें करून जिवंक एकल्या जोड्याक UK वचोवंक कसली अडकळ नासतना विजा फोवोस जावंक बऱ्या तरान UK वचून पोवंक एकली कॅनडा आसलेले भुरगें हुशार ना ताका भलायकी बरी ना आस्पत्रेन एडमीट आसा ताका बरी भलायकी फोवोस जावंक 13 जाणांची मायग्रेन पिडा गूण जावंक एकल्याचो ताप आनी तकली पडा पड विशेश आसा ती गूण जावंक
एकल्याची पोटांत एलर्जी आसा तशेंच कुडीची अस्कत काय आसा तिची संपूर्ण रिती तिका बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याच्या जाग्याचें काम धरलेलें संपूर्ण रितीन पंथा पावोवंक एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स बेगीन मेळोवंक एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एका 2 कुटुंबां राजी जावन सांगातार जिवंक 6 जाणां शिरांची पिडा गूण जावंक 6 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एकल्या PUCच्या भुरग्याक मानसीक वत्तड आसा ताची पिडा गूण जावंक तशेंच शिकोवंक जाणवाय गिन्यान तशेंच उडासाचे सकत फावो जावंक आनी सेकंड PUC बऱ्यान करून पास करूंक एकल्या MBBS शिकप बरें कर शिकोवंक उर्बा सकत बोळ आनी समजणी मेळोवंक 9 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक 6 जाणांक कोर्ट केस बेगीन सित्यात जावंक 16 जाणां सिगरेट ओडची सोय सोडूंक एकल्या हृदयान दुगूण जावंक 5 जाणांक मतीक समाधान फावो जावंक 7 जाणांक घरांत आनी कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक 16 जाणां आमाल पिवण येता सुटका मेळोवंक 8 जाणां गांठी दुखी गूण जावंक 6 जाणांनी ह्या पुंतळार आसा जावची सर फेस्ताची कार्य बऱ्यान जावंक एकल्याची किडनी डायलिसीस तावन सुटका मेळोवंक 2 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक 6 जाणांक कॅन्सराची पिडा गूण जावंक 2 जाणांक PCOD प्रॉब्लेम्स गूण जावंक एकल्या घरांत समाधान आसूंक तशेंच डोरा डिसोजा इसो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तशेंच कल्याणपूरची जेनीस म्हणल्या भुरग्यांक चेडूं चलयेक बरी भलायकी फावो जावंक ताचे सगळे समस्ये परिहार जावंक आनी बरी भलायकी मेळोवन ताचो फुडार नंदर जावंक तशेंच 30 आनी 9 जाणांनी विविध सवा खातीर मागोवंक विनंती केल्या तांचे खातीर आनी आमचे खातीर सर्वां खातीर विशेष करून आमी मागया आमी दिबे घालया हात बारया सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां होगळाप दिवन ह्या तेसावां खातीर मागया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया होगळाप तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळाप जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू मगळ सुमिया सांजूता देव मुखा दुपारिली मागणी तुका भेटोवन दिता आमच्या मागण्या कांदे सर्वेस्पर आमच्या काळज जत्रेक तूं जाणाय आमच्या मागण्या तूं कांदे आमाकलेले फावो कर सुमिया जायत्या बरी भलायकी समाधान संतोष फावो कर जायतला पळय सुटकाला पळय सुटवणला पळय सुमिया मागलेले फावो कर आमकां तुज्या बेसवांनी बरोवन मागता सुमिया हालेलुया 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 नव्यानाच्या मागण्या मंदरश्याम म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबा दंडोनो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुझ्या पस्तली पदवेन पयस नावंडाय हे वर्ता संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायात हांव दुखवलो मारता अशा सणलेल्या बरो सुदूंचे किरिद्याने तुका देवान दिला म्हणजे जिणेचे कंटे कुटे म्हज्या काळजाची कोर्सन हांव तुका भेटयता तुजे मोबायल माई पासी नवादी की तूं म्हाका मोगान आदर्श सुदर्शन वर वडापातीने तुजे कडेन मागुल्लो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे जमये तुजे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन बगे वजूता देवा कुले कस्त अडचणी निराशेंत असलेल्या जेजू मुखार बळादीक शर्यती जावन आसच्या बगे वजूता देवा आम्हा पासून जिसू लागी विनंती आमच्या कर बाप साहेब विस्पसाहेब आनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागी विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवात समेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यान धडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागी विनंती जेजू बऱ्या कर गोवळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करप राज्य आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागी बगेन विनंती कुटुंबान कर जियेल्ल्या सुमये जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागी श्रीले विनंती समेस कर बवरत्याने बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिसू आमी लागी समेस्त विनंती जेजूच्या कर बळादी कृपेवरी देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या मोडण्याचेर जैत वरच्या की आम्हा पासून जिसू लागी विनंती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूतांनी रक्त साक्ष बगे वजूता देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तो मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पथकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस्ट अडकळीमध्ये निराशेंत आनी कधी बेजारान तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें जिणेच्या पयना शबीतेन सुमकोर सर्गी देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधना करूंक आमी भोवशें कर क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमेन इकडी परतोळेत आमची मोगाच्या भाव भयणीनो सुमयान जेजून सांज उद्दा देवा मोगान केल्ले उपकार सो आमी उपकारान सो आमी ताका उपकार बावडया अर्गां दिवया आनी ताका ताची स्तुती करया 8 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक एकल्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक
एकल्याची गुमटीची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जाल्ल्याक एकल्याच्या पाठीची कण्याची तशेंच कुशीच्या बरीची दूख उणी जाल्ल्या खातीर एकल्याचो ताप आनी तकली पडापड उणी जाल्ल्या खातीर एकल्याची पोटांची दूख तशेंच कुडीची अस्कत काही उणी जाल्ल्या खातीर एकल्याची उदर प्रायाच्या स्त्रियेक बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर एकल्याच्या कुटुंबात संतोश समाधान फोव केल्ल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करूंक कुरपा मेळ्ळ्या खातीर एकल्याच्या जाग्याचें काम संपूर्ण रितीन पंता पावयलेल्या खातीर एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्साचें काम बऱ्या तरान चलयल्या खातीर तशेंच दोगां जाणांची पांय दूख गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याचे रिपोर्ट नॉर्मल आयलेल्या खातीर एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर तशेंच तेगा जाणां सर वायट विघ्नान ते राखिल्ल्या खातीर आनी 16 जाणांक मागील उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दितात तांचे खातीर आनी आमचे खातीर आनी प्रती रितीन आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर सर्गीच्या बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी अर्घां दिवया आमच्या हातुबारया सांगाता आमी ताका अर्घां दिवया अर्घां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्घां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्घां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका ओगळप तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्घां जेजू ओगळप जेजू जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळजां तुका वंदिता सुमिया तू देव आमची मागणी ऐकताय आमकां तुज्या बेसांवांनी भरताय आमच्या मगजा वेगान देखताय आपासून तुका अर्घां दिता सुमिया अर्घां जेजू ओगळप जेजू जेजू आराधना जेजू हालेलुया हालेलुया सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गुळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा घेवन देवाच्या मजतीन तुवें दुळस केल्ले आनी मुखार करूंक गोश्टी वेल्या उपकारा वसोत बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां बापा तुवें दिता तुजे देपाती दिल्या सुखान आसतना कुमोक केले आनी कश्टांनी राशेन आमकां सांबाळून धरलेल्याक बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या दुवेळी मती गुजवाड दिल्याक आनी गती दिवनी आमकां वजवाण दिल्याक बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नवी तुवें देवसारार्थ तेरयल्याक आनी बिजू काळजात जावं पवित्र आत्म्यान दिवच्या गठ्यान भरल्याक बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका या अर्गां पुंतळ दिता सांजुदाच्या भक्तिकांची मागणी ऐकून तांची कनबेजराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका ते अर्गां बघेन दिता सगळ्या सांजू जुदा मुखांतर आमची मुखांतर जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुदाच्या दिता मजतीन आपूण तळा सभा प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळात एक आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां आमी दिता सर सांगाता मेळोवन सुमयान केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां जावन सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां चितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ बाबणी नो आमच्या पिडेस्त भोवना बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतले आनी अनवरांतले निवार आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीचे कश्टळू करी आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित सल्ला धाकटेना नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक थाळणे आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मरेन वरच्या पिडेस्तांव जिविताची बत्ती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या सुमिया बापायचे दिसा आमी आयकली आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तीकांच्या जिनियत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या सुमिया बापायचे दिसा आमी प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयत ती सर्व ते सवा तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मगळ सुमिया बापा गांवांत तशें बरें गांवांत फावो तें काम नासतनकूच तुमच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने दयाळ सुमिया बापा फावो ती जिणेस संगातीन व संगाती मेळना आसतनकूच तुमच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणेस संगाती वा संगातीन मेळोवन बरें कुटुंबां जिवोवचें देणें फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्गीच्या बापा ह्या पुंतळार वार्षिक परबे समयार आसा करची सर्व कार्य बऱ्या तरान करूंक कुमक केल्ल्या पासून अर्गां दिता आसतना फाल्यां तावन सुरू करची ती 9 दिसांची नव्यानाची सगळीं मिसां
तशेंच सकारी बऱ्यान करूंक तुजी कृपा आमकां फावो कर फेस्त संभ्रम हो वर्तान आमी आचरण करूंक जायची कृपे देणी पवित्र आत्म्याची सकत आमकां फावो कर म्हण आमी मागतांव. आयक आमचें प्रार्थना येसू मरिये पिडेसांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक न मारणी एका कुळतीचे मायेन मन आमच्या जिवा अमृत आनी बरोवशा तुका आमी उलो मारतांव. आमी बदे शिवेची बाळकां ह्या दुगाच्या कोणांत आसतांव आस्कार उस्कार सोडून तुका आमी रुदान करतांव. तर तुमचे शके ते तुजे एका कुळती आमचेर परती आनी ह्या बदेशे उपरांत तुजे कुशीं सुदी पॉल जेजूक आमकां दखय हे दे आनी मुगडी दुलबी अवंकार मरिये मुगळ बाबडी नॉपिडेस आमच्या बाबडी सुडास कडया तांच्या बऱ्या भलायके बसोत विशेष करून आमी मागया. महिमा तुका सरपदवेदारा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्तांक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक कित्याक तूं आमचे सकत मनशा सेम घेवचे तितलो लावनीक जालोय आनी आमची सरपिडा गुण करून तुवें कशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या उजवण धरा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळा पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. बोदेळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या आनी कुडीच्या पिडेनी कस्तूं ज्या तुज्या भुरग्यांचेर आनी साकरा आनी साकरणेचेर दयाळ दिस्त घाल. तुवें रसल्ल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पतकंतली तळ जावं पिडेशिडेंतली गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं. आमेन. सुमयेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया बोदेळ सुमया बाबा त्यांच्या बुजवणदारा तुजी मेतमेनांतलेले दयाळ आमी मागतांव. पिडेशिडेन कुस्तूं ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बिडे सदां समाधानान समदळीत एकामेका समजणी एकामेका सुख समजणी मना वैत पयस करून एकामेका काळजांत बगसून चिवून तांकां द्वादार दी. आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपण बरें जाल्या म्हण बगोवन दी. तूं दयाळ सुमी सदां सांजे सांगात राव तांच्यातली भलायकी तांकां मेटून मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेस तुका सदां सर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां माई पासन एका कुळतीन वागो दुलबायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवा सुकलस्पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे परवाणे संवसार सरापर्यंत आमच्या संगात आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटूर तुमच्या फाटल्यान तो रावं आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्या जेजू असे सांग उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसनीय जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वड उपकार. मुखार बळबणीन थोडी मिनटां भर सक्रामेंता मुखार आमी करसुया. सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर जेजूची भरपूर आशिर्वादां जावन घेवया. आमचे नाच समाधान जेजूक अर्पण दिवया. आमची पिडा शिडा सुमयाक समर्पया. आमचे कश्ट दूख अनुवारांकंत बेजाराय सगळीं सुमयेच्या पांयां तळ्या समर्पया आनी सुमयेची बेसांव सुमयेचें समाधान सुमयेची भलायकी आमची करून घेवया. देखून सुमी म्हणटा ये तुमी कश्ट येतल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशव दितलो. तुमी रुदान करता म्हणजे संगी या तुमी कश्ट वजन वयतात म्हणजे संगी या आनी हांव तुमकां सुटका सोडून दितलो म्हणलो जेजू आमकां सुटका दिता सोडून दिता. देखून आमी दिमीक पडोवन सुमयाक आराधन करून ही गीत गावया.
सर्पद्वेदाराक सर्पद्वेदाराक नमस्कार नमस्कार महिमा महिमा सर्पद्वेदाराक सर्पद्वेदाराक नमस्कार नमस्कार महिमा महिमा सर्पद्वेदाराक सर्पद्वेदाराक नमस्कार नमस्कार महिमा महिमा सर्पद्वेदाराक सर्पद्वेदाराक हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 अर्गान जेसु ग्लाब जेसु तो जेसु आराधन जेसु हालेलुया 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 यीशु यीशु वंदने यीशु आराधना यीशु हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेसु Ergan tuka sumiyan Yesus. ओगलाब तुका सुमियान जेसु Oglap tuka sumiyan आराधन तुका सुमियान जेसु Aradan tuka sumiyan Yesus. आमचे हात उबारी रे पटी हात उबार सांगते बरें लेसना हात उबारी आमी आराधन करूंक आयल्या आमी मागणी करूंक आयल्या म्हजो हात दूख आसा भलायकी बरी ना हात उखल तांगे ना हां उखल हात कांय जायना तुमी हात उखल्ल्यान तुमकां लायकी मेळटा हात उखल्ल्यान समाधान मेळटा तुमी मागूंक आयल्यात ताकाच मागूंक आयल्यात तुमी हात उबारून मागा सुदी करा आनी तुमी जीव जोडटल्यात अर्गान तुका सुमियान जेजू Ergan tuka ओगलाब तुका सुमियान जेजू Oglap tuka स्तुति तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बश्याम मगचे भावनो भयणीनो आमचो देव कसलो देव आमचो कसलो देव तुमचे लागीं कोणी विचारतात क्रिस्तांव विचारता भाऊ भयण कसलो देव तुमचो म्हणून हा हा कसलो देव हां काकुळदार देव मागीर हा पदवेदार सक्तेवन पुरा जिल्ले बाई म्हणना उरली सांगून दी काही म्हणे इल्लेशी पुरा तुमचं सांगल्यार हां मोगाळी देव मागीर हां मुजोणेचो देव मागीर मैपासी देव काही म्हणी सांगीचे तोंड दुखतें करना तुमकां देव तूं कोण मुगूत नागी सांगीचे सगळ्या तोंड दुखतें कर सांगीचे आमचो देव म्हणा आमचो देव मैपासी देव Pasi Dev. आमचो देव Amso Dev. मोगाळी देव Mogali Dev. आमचो देव Amso Dev. विश्वासी देव Viswasi Dev. आमचो देव Amso Dev. सक्तेवन देव Saktevan Dev. आमचो देव Amso Dev. आमचो देव Amso Dev. काकुळदार देव Kakuldar Dev. आमचो देव Amso Dev. बुक्सूचो देव Boksuso मुजो Dev. देव Mozo Dev. बुक्सूचो देव Boksuso मुजो Dev. देव Mozo Dev. काकुळ दिसो देव Kakultiso मुजो Dev. देव Mozo Dev. मोगाळी देव Mogali Dev. मुजो देव Mozo Dev. माईपासी देव Maipasi Dev. माईपासी देव Maipasi Dev. वर्तो देव Vorto Dev. वर्तो देव Vorto Dev. वर्तो देव Vorto Dev. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या देवा पळयल्यार कोणाक पळयले बरं जाता आमचो देव थिंत हांगा म्हळ्या हांवें आमचो देव जेजूत आनी कोण आमच्या देवा पळयल्यार कोणा बरी दिसता कोणा बरी ती खुर्साक पळय एक घडी बोल आमचो देव पळयल्यार आमच्या देवाक पळयल्यार कोणाक पळयले बरी दिसता हा आमचो देव आमचो देव म्हज्या देवाक ह्या आमच्या देवा पळयल्यार म्हाका तुजे बरी दिसता म्हाका तुजे बरी दिसता म्हाका तिजे बरी दिसता म्हाका ताचे बरी दिसता वय की न्ही हां कोणा बरी आसा मनशा बरी आसा तो आनी खंयचें रूप जावन ना तो सर्पाचें रूप जावं वा आनी खंयचें रूप जावन ना तो मनशा बरी आसा पळया विचित्र देव तो सत्यसो देव तो
मोगाळी देवसो देखून कोणीक लोक म्हणजे इश्ट म्हणटालो म्हजेडे जेजू विशयान ताका उलयतना अक्रिस्तांव तो ताका जेजूच्या विशयान कांय गोत्तू ना पवित्र पुस्तका विशयान कांय गोत्तू नातलें ताका कांय गोत्तू नातलें पवित्र पुस्तक म्हळ्यार तूं गोत्तू ना ताणें ताच्या जिवितांतूच पवित्र पुस्तक पळोवंक ना खंय पळोवंक ना आपटचें सोड पळोवंक कित्तू ना ताणें कळ्ळें गी जेजू कोण म्हणून तो गोत्तू ना ताका जेजूचें नांवय गोत्तू ना तो सोलो अननोन मनीस एक दीस म्हाका भेटलो आनी हांव ताचे लागीं उलयतना तो म्हाका म्हणालो तुका थोडे फावटी हांव युट्यूबार पळयतां तुका पळयना पूण दुसरें पळयतना तूं दिसता येते म्हाका तुजें बरें तूं न्हू म्हणून वय फादऱ्या म्हूण गोत्ता ताका पूण जेजू विशयान वळखना फादऱ्या विशयान गोत्ता ताका इगर्जेच्या विशयान गोत्ता म्हणजे क्रिस्तांव विशयान गोत्ता थोडं हांव ताचे लागीं उलयलो जेजूच्या जल्मा विशयान जेजूच्या शिकोवणे विशयान जेजूच्या मरणा विशयान 12 जाण आपोस्तलां विशयान तांणी परगट केल्ली सुवार्ता खंय तावन ती खंय पावली खंय तावन ती अशी आयली आमी कशीं अशीं जाल्यां कशीं पवित्र सभा वाडली आनी कशें आमी देवाचें उतर परगट करूं लागले हांवें सगळें ताका समजयतना तो म्हणालो तुमचो देव वर्तो देव ನಿಮ್ಮಂಥ ದೇವರು ಬೇರಿಲ್ಲ तो म्हणालो वर्तो देव कित्याक मनीस हारला हांवें तो म्हणटा खुर्सार उमकळिल्ल्या त्या मनशाक पळयतना ताचे वर्तो देव दुसरो ना म्हणालो तो खुर्साक म्हणिल्ल्या त्या मनशाक पळयतना ताचे वर्तो दुसरो देव ना कित्याक म्हळ्यार तो म्हणालो आमी देव थंय आसा आमी देव हांगा आसा देव थंय आसा म्हूण आमी सोदता पण देव आमच्या मदें आसा म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें म्हणालो इम्मानुएल वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो परनेसुल्ल्यांत आमी पळयता परनेसुल्ल्यांत नेबुकदनेझराय आसलो नेबुकदनेझराय तो इस्रायलाच्या देवा पातयेन नातलो ताणें ताचीच मुर्ती केल्ली आनी तो देव म्हूण चिंततालो देखून शद्रक मेशक आनी अभिज्ञेकूक ताणें म्हळें म्हज्या मुर्तीक तुमी आराधन करा ते म्हणाले आमी करिना तुमी मरतल्यात मेल्यार ओडणी आमी करिना राग तकली सोडलो उज्याचें आकटें ताणें केलें आनी शिपायांक फर्माण दिलें ह्या तेगांक कितें उज्यान उडया तुमचो इस्रायलाचो देव नीज देव जाल्यार तुमकां तो राग बचाव करता की ना पळया आनी शद्रक मेशक आनी अभिज्ञेक म्हणाले आमचो देव आमकां बचाव करूं दी या ना करूं दी पूण आमी तुज्या मुर्तीक आमी आराधन करचें ना तांकां उज्यान उडयलें उज्यान उडयतना राय नेबुकदनेझर म्हणटा पळयता 100 जाणांक आनी तो म्हणटा हांवें उडयल्लें त्या 100 जाणांक हे 100 खंय तावन आनी हे उलपानांत लासानांत कोरपानांत आनी तो वळ नेबुकदनेझर राय चिंता तो जावन आसा देव इस्रायल असो आनी तो म्हणटा वर्तो तुमचो देव वर्तो त्या देवा बरी दुसरो देव ना नामान एक इजडो अधिकारी कोडान कुसलेलो मनीस एलिशा प्रवादी लागीं येता म्हाका नितळ कर आनी एलिशा प्रवादी म्हणटा जोर्दान न्हंयत 7 फुटी बुड तूं नितळ जातलो तुजे कात भुरग्यांच्या काती बरी जातली बुड आनी नामानाक राग येता आनी म्हणटा कित्याक म्हज्या गांवांत न्हंयो नांत म्हण गी उदक ना म्हण गी हांवें जोर्दानान बुडसे सांगलेलें कर पुरो आनी नामान जोर्दान न्हंयेन 7 फुटी बुडता सगळें कोड धुवन वता आनी ताची कात भुरग्याच्या काती बरी जाता तो काणीक घेवन एलिशा सरशी येता आनी काणीक दिता एलिशाक आनी एलिशा म्हणटा म्हाका काणीक नाका तुका हांवें गूण करूं ना तुका म्हज्या देवान गूण केला देवाक त्या देवाक मात्र काणीक भेटय उरल्या कोणाक काणीक भेटोवची न्ही आनी तो नामान म्हणटा म्हजो जीव आसता पर्यंत इस्रायलाच्या देवाक मात्र हांव काणीक वयतलो दुसऱ्या देवाक न्ही त्या यावेक मात्र त्या खऱ्या देवाक मात्र देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या देवा भायर दुसरो देव ना निन्नंत देवरू ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ उभी रावया हे त्याच्या मनाक हे गीत गावया ताळयो भेटून बबरतानी गीत गावया ನಿನ್ನಂತ
ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಎಸಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಎಸಯ್ಯ ಎಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. पत्काच्या मरणांत असलेल्या म्हाका मोग करून प्राण दिवन तुवें जिवंत दवरलय. तुजी कृपा म्हाका पुरो समया. तुजो मोग म्हाका पुरो. त्या कृपेंत आनी मोगान जिवंक शेता. तुजे भायर दुसरो देव ना. तूंच म्हजो वत्त देव, काकुळदार देव, मायपासी देव, विश्वासी देव. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ಎಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನದೇ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನದೇ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. तुझ्या सगळ्या जीवाक, तुझ्या सगळ्या जिविताच्या आवडीन तुका समजोवंक आशेता समया. म्हज्या सगळ्या जिवितांत तुझ्या विशयान चिंता करूंक आशेता समया. तुजो हात जोड, तुजो हात धरून चलोवंक आशेता. तुज्या कुमकेन हांव उबो रावंक आशेता. तुज्या कुमकेन मातकार्य करूंक आशेता. तुज्या कुमकेन समाधान संतोष उडोवंक आशेता समया. आदार दी, कृपा दी देवा. तुझ्या भायर दुसरो देव ना. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ. ನನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು. ಎಸಯ್ಯ ಎಸಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಎಸಯ್ಯ ಎಸಯ್ಯ ನಿನ್ನದೇ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಎಸಯ್ಯ ಎಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सुमिया जेजू बोलतो देव तू देव वापरावसो तू इजा कसो देव तगोबसो देव प्रवादेसो देव अमासमेस्तसो सनोन गल्ल्यासो निर्गतिकासो बस्तदरासो पिडेस्तासो वरना समाधान भक्तल्यासो रडतल्यासो देव तू रडतल्या बुजैताय बुजोन देव का कोलदा देव बक्षसो देव मैपासी विश्वास देव आम्हा हरियकल्यासो देव तुका जा महिमा तुका जा वरदान उगलापू हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, Ergan tuka Oglap tuka sumian Jesu, Oglap tuka Aradan tuka sumian Jesu, Haleluya. Haleluya. Busyami, busya, maka bawa bedino, ikadi berpala sumia peleyam, itu busyam catur dia ceda beriam, ada ceda beriam, sumia peleyam, ikadi berdole tanpa tumi, jadi poti maka bawa bedino, os Jesu kon menami nenau. कोण म्हणीने नाव जे जिवितान जेजू कोण कसलो देव आमचो आमी नेणाव पवित्र स्थान काडून इतली वर्सां जालीं पवित्र पुस्तक हांवें वाचलां म्हजे खातीर वाचून दाबून दवरला तो जिवंक ना तो हेरांक प्रगट करूंक ना सुकून पडल्या आमी फकत नामकां वाचते क्रिस्तांव जाल्या जल्मांक आमच्या बापायनी जल्म येयला देखून क्रिस्तांव जाल्या आवय बापायनी पवित्र स्नान घेवन काडलें पवित्र स्नान दिलो देखून आमी क्रिस्तांव जाल्या पूण क्रिस्तांव जाल्या आमी क्रिस्ताच्या मोगांत आमी वाडोवंक ना क्रिस्ताच्या मोगार आमी पडोवंक ना क्रिस्ताच्या मोगार आमी पडोवन क्रिस्त कितें म्हणलें आमी समजूंक ना क्रिस्त कितें म्हणलें समजोवन त्या क्रिस्ताक प्रगट करूंक ना आमी फकत क्रिस्तांव जावन जियेल्या मात्र क्रिस्ता बरी जावंक ना त्या बसोत आमी पश्चात्तापावया बोगसाणे मागया आमी सुमयाक पटयलां ताका आमी मांकोड केला ताका फटकिल्या केला ताका फटयलां ताका अपमान केला आमी हेजे बेन कुंभकारकान गेला त्या जिबेन गाळी शिवल्यात त्याच्या जिबेन खबरो केल्यात त्याच्या जिबेन पेल्याचें नांव पाड केलां त्या जिबेन ते फुटी मारल्यात त्या जिबेन ते वायट केलां सुमेला बक्षण मागी आमी हॅव मर्सी ऑन अस लॉर्ड हॅव मर्सी ऑन अस हे पातक मुजेर म्हज्या भुरग्यांचेर पडना जावं दी म्हूण मागा आज आमी कस्तून आसांव आज आमी थोडे पोटी रुदान करून आसांव सुमी तशें जायना जावं जेरुजलेमाच्या वाटेर जेजू आसतना जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो जेजू मेळोंक आयल्यो त्यो रडल्यो आनी तो जेजू म्हणालो तुमी म्हजे पासून रडची गरज ना कित्याक तुमचें रडणें म्हाका नाका म्हाका गरज ना तुमचें रडणें तुमच्या भुरग्यां पासून आसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार तांणी वायट वाटेक वचून जो तांणी वायट सोयेक पळी जायना जो देखून तुमी रडा तुमच्या पासून तुमच्या भुरग्यां बाळा पासून रडा आज आमी रडची गरज आसा म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या भुरग्यां पासून आनी आमच्या पासून आमच्या कुटुंबादारा पासून आमच्या बाच्या पासून आमी रडची गरज आसा देखून आमच्या हातांत आमच्या अर्द्याचें दवरया सुमेलाचें बक्षणें मागया आनी म्हणया काकुळट कर सुमी आमची काकुळट कर दया दाखय सुम्या दया दाखय पातकी जाल्ल्या म्हजेर तुजी दया दाखय म्हूण मागा फकत तितल्यान मागा दया दाखय म्हणा दया दाखय सुम्या जाप दिया दया दाखय सुम्या दया दाखय सुम्या दया दाखय सुम्या पातकी जाल्ल्या म्हजेर पातकी जाल्ल्या म्हजेर पातकी जाल्ल्या म्हजेर म्हणा पातकी जाल्ल्या म्हजेर म्हणा हांव मात पातकी गे हा दया दाखय सुम्या पातकी जाल्ल्या म्हजेर म्हणा तुमी पातकी हांव मात न्ही दया दाखय सुम्या दया दाखय सुम्या दया दाखय सुम्या पातकी जाल्ल्या म्हजेर पातकी जाल्ल्या म्हजेर पातकी जाल्ल्या म्हजेर दया दाखय सुम्या दया दाखय सुम्या पातकी जाल्ल्या म्हजेर दया दाखय सुम्या पातकी जाल्ल्या म्हजेर दया दाखय सुम्या पातकी जाल्ल्या म्हजेर दया दाखय सुम्या दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडकाला पये जेजू हस्त जाल्ल्या म्हाका तूं सांगाता दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडकाला पये जेजू हस्त जाल्ल्या म्हजेर तूं दया दाखये
जाल्या मुझे तू दया दाखये जेजू मागा बाकी दया मागा का बोलतो मागा सुरला जेजू दया दाखये जेजू बाकी जाल्या मुझे तू सुडकाला जेजू हसके जाल्या माका तू गडबाबडीन आमचे समर्पण करूया आमी कष्ट नसाव पिडेस्त आसाव आमी वजन वयताव आमी अंधकार आसाव आमी वाऱ्या वादळा सांपडलेले हांव आमी कस्तर आसाव देखून आमी समयाची कृपा मागोंक जाय तुमी पळयतात विशाल दर्यो दर्यो पळयला गे दर्यो पळयनातली कोणी आसात गे दर्यो पळयनातली रेखल्यान दर्यो पळयला आमी दर्याची भिरांकूळ लारां आसात लारां भिरांकूळ लारां आसात गिमशिल्ल्या दिसांनी लारां इल्लीशीं हळू आसात पूण पावशिल्ल्या दिसांनी भिरांकूळ लारां आसात पूण ह्या दर्याच्या तडीर जायतीं मोगरांचीं घरां आसात तांकां दर्या लागीं दोण आसा पावशिल्ल्या दिसांनी सुपयंत ती दोण घेवन दर्या कुशीन येतात थोडे भिरांकूळ लारां मोदें हे दिशी दोन वचून ते कशे दर्या भितर वेतात पळया ती लारां पळयतना आमचे हात पांय शिरशिरतात आमच्या काळजात झिंट उठटा पूण जाल्यार ते येद्दी ओडलीन ती लारां फूट करून तो तांडिली दर्या भितर वेता कांय इल्लीशी मासली मेळटा गी म्हणून दिसपट्ट्या ग्रासाक ताका लारांची परवा ना दर्याच्या उदकाची भिरांत ना ताका परवा आपल्या बायले भुरग्यांची पोटा कांय गुरींची देखून तो त्या दर्याच्या लारांक कॅर करिना देवाचेर विस्वास दवरता दोण घेता आनी तांडेवन तो दर्या कुशीन समकता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो विस्वास देवाचेर जर तर तो भियान दोन दाखून ओलपांगोर न्हिदलो जाल्यार बायल भुरगीं उपाशी पडटी आमच्या जिवितांत कश्टान वर आयिल्ल्या वेळार आमी भियोंक ना कंगल जावंक नजो पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी रडोंक नजो ओलपांगोर न्हिदोंक नजो वा आमी कंगल जावंक नजो धैर्यान फुडें सरत जाय देव आमकां सांडून घालिना देखून जेजू म्हणटा नांगर हात दवरून फाटीं पळयता तूं सर्गींच्या राज्या योग्य न्ही फुडें सरा जेजू कितें म्हणटा तुमचो कुरीस उखल घेया तुमचो कुरीस तुमच्या कांदार घेया म्हळ्यार कश्ट पयस दवरना तुमी हे नाकात कश्ट घेवन येया तुमची दूख घेवन येया तुमची पिडा घेवन येया तुमी जैते वों जातल्यात सांपावलूक एक दूख आसली आनी तो म्हणटालो म्हज्या कुडींत एक दूख आसा विशेष रितीन म्हाका ती तोपता दुखता म्हाका काम करूंक जायना प्रगट करूंक जायना सुवार्ता पूण जाल्यार त्या अस्गतकायेंत सुमीस म्हाका बोळ दिता कृपा दिता देखून म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो जिवितांत कश्ट आयले अनवर आयली पिडा शिडा आयली कंगल सांगचें न्ही धैर्य सांगचें न्ही विशाल संवसार म्हणल्या दर्यांत हांव आनी तूं एक ल्हान दोण कशें विशाल संवसार म्हणल्या दर्यांत हांव आनी तूं ल्हान दोण कशें वारें वादळ म्हणजे पिडा शिडा भिरांकूळ लारां म्हणजे कश्ट अनवरां आमच्या जिवितांत मारतना आमी चंचल जावचें न्ही आमी कंगल जावचें न्ही विस्वास सांगचो न्ही एक तरणाटी एक चली काजर सावन दोगां जाणां भुरगीं जालीं 30 आनी 2 वर्सां प्राय 32 इयर्सांत तिचो घोव एक्सिडेंट जावन सरलो ह्या संदर्भात तिका लाभलेलो आघात इतलो न्ही एकलो तो काम करनासलो घोव सरलो आनी तवळ कितें करचें सकडी म्हणाली आनी कशें तूं दीस काडटाय आनी कशें जिवीत सरताय
दोगां भुरगीं एक्स्ट्रा आसात. तुका आनी एका जर जावचें बरें, तुवें आनी एका जर जावचें बरें. हांव तवळ ती स्त्री म्हणाली, ना हांव जियेतलीं, हांव जियेतलीं, भुरग्यां खातीर जियेतलीं, भुरग्यांच्या फुडारा खातीर जियेतलीं, हांव जियेतलीं. हांव फाटीं सरची ना, फाटीं पळोवची ना. म्हज्या कश्टांत, म्हज्या आकांतांत भुरग्यांक वयर हाडटलीं. वय म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो, ती स्त्री जिखली. भुरग्यांक शिकयलें, भुरगीं व्हड जालीं, भुरगीं बऱ्या कामां आसात, सगळें बरें आसा, संतोश भरीत. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जिणेंत सलवणी केदींक स्विकार करूं नजो, जिणेंत निराश आमी जावंक नजो, चंचल आमी जावंक नजो, दैर संडी नजो. बरोवसो धरून फुडें सरत जाय, जैत आमचें जातलें. हें गीत आमी गायतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचे कश्ट, तुमची दूख, तुमची कंत, तुमची बेजाराय सगळें सुम्याचें समर्पण दवरा, समर्पण दिया. तुमी जियेतल्यात, तुमी जैतेवून जातल्यात. बरोवसो तुमचो जातलो आनी खंडीत तुमचो बरोवसो सफळ जातलो. विस्वास दवरा सुमयेचेर. जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यान भरतात दुकां, पूण दुखांनी सुख रचलेलो आमकां तो सांबाळटा. दोळे दांबा, तुमचे हात उस्क्यार दवरा, उशेवन दवरा. सुमी लक्ष्मी कृपा मागा. तुमचे कश्ट, तुमचे कंत, दूख, बेजाराय सुमयेर समर्पी. जिणेंतल्या कश्टां वेळार, जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यान भरतात दुकां, दोळ्यांनी भरतात दुकां, दुखांनी सुख रचलेलो दुखांनी सूख रचलेलो तो सांबाळता सदां. तो सांभाळता सदां. जिणेंतल्या कश्टां वेळार, जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरतात दुकां, दोळ्यांनी भरतात दुकां, दुखांनी सुख रचलेलो दुखांनी सूख रचलेलो तो सांबाळता सदां. तो सांभाळता सदां. देखून तूं चंचल जायनाका चंचल जायनाका आनी तूं कंगल जायनाका. कंगाल जायनाका. असतलो पंत पर्यंत असतलो पोत पर्यंत लगेच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. आनी तूं पुता दुवे चंचल जायनाका. चंचल जायनाका आनी तूं भावा भयणी कंगल जायनाका. कंगाल जायनाका. असतलो पंत पर्यंत असतलो पोत लगेच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. जिवितांत कश्ट अनवर आयल्या वेळार तळण्यो येतात. तळण्यान सांपडटा सुमयो. अंधकार येता, कांयच दिसना. त्या अंधकाराच्या कळोकांत सुस्पता आनी देवसारान मांडलेल्या पासान पडटा सुमी. पण संदर्भात हांव निराशी जायनासतना उडता. म्हज्या हातान तो कुरीस हांव घेता, त्या कुर्साच्या दैरान चलता, त्या कुर्साच्या सवळ्यान जियेता आनी जैत हो जावं कशें येता सोम्या. म्हजो कुरीस, म्हजे कश्ट, म्हजी कंत, म्हजे बेजाराय, म्हजे दूख तुका समर्पिता. आनी ह्या दुखांत आनी कंतींत बेजारायंत ह्या पिडेशिड्यान दैर सणी नासतना जो पाटलाव करता सोम्या. तूंच म्हजो बरोवसो, तूं म्हजें जैत म्हूण मानून घेता. तळ्ळें संपडतना ताळणींत सांपतना अंतरांतल्या त्या पासांत अंकारांतल्या त्या पास कुर्साची सावळी ताची खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. दाखयता सारकी दिशा. आनी हांव ताळ्ळें सांपडतना ताळणींत सांपतना आनी त्या अंतरांतल्या पासांत पडतना अंकारांतल्या त्या पासांत कुर्साची सावळी ताची खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा.
दाखयता सारकी दिशा आणि चंचल जायनाका भावा बहिणी चंचल जायनाका आणि दुखता तुवे कंगल जायनाका कंगाल जायनाका असतलो पोंत पर्यंत असतलो पोत पर्यंत लगीनच हांव तुझ्या लागींच हांव आणि तू चंचल जायनाका चंचल जायनाका आणि तू कंगल जायनाका कंगाल जायनाका असतलो पोंत पर्यंत असतलो पोत पर्यंत लगीनच हांव तुझ्या लागींच हांव तुझ्या हालेलुया 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 हाला 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 शदला बलंदलला हालेलुया हाला 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 शदला ललंदलला यललललललला हालेलुया हाला 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 हालेलुया हालेलुया शदला लललललला जेजू 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 या भक्तिकांचा जो आशीर्वाद घाल तुझी गुणकती देवी सगळं त्यांच्या शिराने वळे सोम्या तुझ्या नवांतक गुणक तुझ्या नवांतक आशीर्वाद तुझ्या नवांतक बेसवाने बघ अपट जेजू अपट गुणकर टच 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 देम heal them Lord hallelujah shadalalala hallelujah hallelujah hala 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 जेजू जेजू दाविदाचा पोता तुझ्या नावांतक गुणक तुझ्या नावांतक आशील तुझ्या नावांतक बेसवाने ಬರ್ಸೋಮ್ಯಾ ಅಪ್ಪಟ್ ಜೇಸು ಅಪ್ಪಟ್ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅರಸು ಯೇಸುವೆ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ Jesus praise you Jesus love you Jesus thank you Jesus touch them Lord heal them Lord touch and heal them Lord अपुड समया अपुड आणि गुण कर तुझ्या नावांतक गुण कर सर वाईट सत्तेता देवसराच्या नाट्यात तळल्यात माठ मंत्रात पितेसपणात निवार सुडकादी सुडवंदी बाचावी दे समया अपुड सगळ्या पिढ्या छिड्यांतक सुडका लाभ मुक्त कर touch heal them Lord hallelujah 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 उला मारा नंतर hallelujah hallelujah उला मारा तुमच्या कधी उला मारा तुमच्या कधी उला मारा तुमच्या बुरक्या बाळा कधी उला मारा तुमच्या अवय बापाई कधी उला मारा तुमच्या भाऊ बहिणी कधी उला मारा तुमच्या सगळ्या वावरा कधी तुमच्या जीविता कधी उला मारा वावरता उला मारा तुम्ही उला मारा सम्या कानानगर स्त्री उला मारलेले बरी समारिताच्या स्त्री उला मारलेले बरी ब्रद्वारी स्त्री उला मारलेले बरी अकुलेल्या हाताच्या मनुष्य उला मारलेले बरी शतपदी उला मारलेले बरी कुर्ड भारतीमा उला मारलेले बरी कोटकरान उला मारलेले बरी उला मारा सम्या उला मारा वावरता उला मारा हालेलुया 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 आमच्या हात आमच्या तकलेचे दवर्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागा पवित्र आत्म्याची कृपा मागा पवित्र आत्म्या देवानी पवित्र आत्म्या मुझे तई है क्लोज युअर आईज डोळे दांबा पवित्र आत्म्या देवानी पवित्र आत्म्या मुझे तई ये पवित्र आत्म्या मका सणून गेल्या पवित्र आत्म्या परत मुझे तई ये मका सणून गेल्या पवित्र आत्म्या मुझे तई ये मुझ्या मसरावर पैस गेल्या पवित्र आत्म्या परत मुझे तई ये मुझ्या रागावर पैस गेल्या पवित्र आत्म्या परत मुझे तई ये मुझ्या द्वेषावर पैस गेल्या मुझ्या पवित्र आत्म्या परत मुझे तई ये हांव म्हणटा तशें तुमी म्हणा मुझ्या रागावर पैस गेल्या पवित्र आत्म्या मुझे तई देव मुझे तई परत ये मुझ्या रागावर पैस गेल्या पवित्र आत्म्या मुझे तई देवान ये मुझ्या क्रोधावर पैस गेल्या पवित्र आत्म्या मुझे तई पाठी ये मुझ्या स्वार्थावर पैस गेल्या पवित्र आत्म्या मुझे तई देवान ये मुझ्या रागावर मुझ्या जिद्दावर मुझे तन पैस गेल्या पवित्र आत्म्या मुझे तई देवान ये मुझे तई ये पवित्र आत्म्या मुझे तई ये मुझे ते वस्ती करूंक ये
म्हाका समाधान दिवंक गे म्हाका संतोष दिवंक गे म्हाका बुजवण दिवंक गे म्हाका सगत दिवंक गे म्हाका बळ दिवंक गे म्हाका समाधान दिवंक गे म्हाका जाणवायन भरूंक गे म्हाका देण्यानी भरूंक गे म्हाका फळांनी नेटोवंक गे हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हाका सांडून गेल्ल्या पवित्र आत्म्या परत मुझे थंय ये परत मुझे थंय ये मुझे थंय वस्ती कर म्हाका पवित्र कर म्हाका तुझ्या कृपेन भर म्हाका तुझ्या देण्यानी भर म्हाका जाणवायन भर गिन्यान भर भलायकी दी समाधान दी संतोष दी तृप्ती दी जैतेवन कर भलायकी दी सुटका लाभय हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या देवान ये मुझे थंय ये मुझे थंय वस्ती करूंक गे मुझे थंय रावोंक गे समाधान दिवंक गे संतोष दिवंक गे हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 मगर बाबणीनो पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागली ताची कृपेची देणी आमकां लाभली पवित्र आत्म्याच्या सक्तेची भुरगीं आमी जावंक ही पवित्र तेलाची मागणी आमी करतना ती सगळत आमच्या कुडीच्या शिरांनी रक्ताच्या कणाकणांनी आमच्या हाडाच्या संदांनी वळोवन दी म्हूण मागया ही पवित्र तेलाची मागणी करतना 2 लायन करून तुमी येवचे ही पवित्र आत्म्याची सकत आपणाच्या कुडींत रक्ताच्या कणाकणांत तेंब्यांनी कुडीच्या संदांनी वळोवशें करूंक आमी तुमकां उलो दिता भक्तीन तुमी ह्या पवित्र रितीन वांटली जावचें ह्या संदर्भार पवित्र आत्म्याचें गीत तुमी गावचें कळसंत काळीज म्हजें तांदयलां तुका काळीज म्हजें तांदयलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें तांदयलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका ये तू सोम्या ये तू दुनिया ये तू सोम्या ये तू दुनिया आवय म्हाका त्या सर्गीच्या तुका आवय म्हाका त्या सर्गीच्या तुका काळीज म्हजें तांदयलां तुका म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें तांदयलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका आशेलां तुका काळीज म्हजें तांदयलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका
Baria Shadala Valandalalalalalalaya. Hala 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 Shadal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 aya. Hala 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 Shadal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 aya. Yesu 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 Yesu. Jesus 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 Jesus. Shadal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 a. Yesu 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 Yesu. Jesus 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 Jesus. Atau baria ergantu kasumia Jesu, oglap tu kasumia Jesu, studi tu kasumia Jesu, aradan tu kasumia Jesu. Atau baria ergantu kasumia Jesu, oglap tu kasumia Jesu, aradan tu kasumia Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sumia kami don taliyo pertia. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समय सो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत ये देवडा सक्रामेंता प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणीचो फळ सदां समचें आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करूंक आमकां दयेन फोव कर अशें आमच्या सगळ्या क्रिस्ती जिवितांत तुझें उतर वासूंक तें आमचें जिवीत करून घेवन तें सुवातेंतलीं उतरां हेरांक परगट करूंक जाय अशी कृपा आनी देणी फोव कर सालुकान तुझे ताजे सुवार्थ मारिफात तुका ताणें परगट केलें ताजी सुवार्ता आमी वाचलेली ती आमी आमची करून घेवन ते सुवार्ता हेरा मनशांक कळीत करची देणी आमकां निरंतर फांकय जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना उभी राहूया
Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka Oglap tuka sumian Jesu. Oglap tuka Haleluya. 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 Sedang zaun sumia chenau. आता आणि सदा Atani sedang serwada. सदैव जाऊन समयाचे नाव Sedang zaun sumia chenau. आता आणि सदा Sedang zaun sumia chenau. आता आणि सदा Sedang zaun sumia chenau. आता आणि Atani sedang serwada. सदैव जाऊन समयाचे Atani sedang serwada. Atani sedang serwada. Sedang zaun sumia chenau. Haleluya. 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 हालेलुया. फेस्ताच्या नव्यानाक फाल्यांतान तुमकां परत स्वागत मागता. तुमी सगळ्या कार्यांक येया, आमकां वरतो सांगात दिया. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. म्हज्या भलायके खातीर मागा, तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया, 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 स्तुती गाऊया, 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती मोगार पुता सोय, आभार मारे, आशीर्वादी भगीन क्रिस्तुचे गुरुवेन येरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो तुमी जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात, तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा, ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमोग करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना, तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.